आमी पळय आतां आसा हो सामको इम्पॉर्टंट रोड कोंकण रेल्वे स्टेशना वयता आनी हिंगा हजारांनी ट्युरिस्ट हे सायडीन येता आनी हे जे फुटपाथ आहा हे फुटपाथ म्हण कळना कितें म्हण कळना कित्याक फुटपाथाचे सगळे भाशेन आहा तुका तोंड एक जाल्लें आहा इतली ग्रास हें जाल्लें आहा की कोण काय क्लिनींग करना मुखार एक थोडे ते मॅनहोल्स आहा ते ओपन आहा कोण पडपा शकता तसले आहा मागीर हे गाडी आहा आनी वर्स म्हणटा ते गार्बेज लोक सांजे एकान पळोवपाना आसना हिंगा लोक रांदून देखून जेयता मायग्रंट्स बी आसा ते आनी मेन म्हणटा ती गार्बेज पळय आतां आमचे मडगांव हे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम म्हण आसा ब्लॅक स्पॉट्स क्लियर करपाचें आसा एक्सपेंडिचर जाता म्युन्सिपालिटीचो थोडा ब्युटिफिकेशनाचो टेंडर फावंडेशन घातिल्लें आय मीन लॉन्च केल्लें वर्क ऑफ सम क्रोर्स ऑफ रुपीज कितल्याशे क्रोर रुपयाचे ब्युटिफिकेशन हें आहा काम आसा ह्या रस्त्याचें तें कसलें ब्युटिफिकेशन आसा एक वर्स मायज जावन गेलें 5th of May 24 मे जालो आज आमी ऑगस्ट आसा आनी हें ब्युटिफिकेशन दिसली पडटा म्हाका दिसता हें सांगपा म्हळ्यार हे जे सगळे टेंडर आहा ते आम टायम टू टायम काडीत आसा हें फक्त पयशे खावपाचें आनी कांयच ना मागीर परतून रिवायज टेंडर काडप एडिशनल एक्सपेंडिचर म्हण दाखोवप पूण मेन मुद्दो म्हणटा जो फुटपाथ आमचे मडगांवांक फुटपाथ आहा ते फुटपाथ म्हण यूज जाता काय ताजेर एनक्रोचमेंट जाता काय तो मिसयूज जाता हो व्हड क्वेश्चन म्हाका एक टायमार 97 जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली फुटपाथ एनक्रोच करपा जायना म्हण तें सपोज म्हणटा कंटेम्प्ट घातलें जाल्यार कितें जावपाक शकता तें पळय कोण बर कोण बाबडो एक कुशीनू कोण आहा तो देखून मागीर लास्टाक त्रासां पडटा असलें सारकें मॅनेज करना जाता म्युन्सिपालिटी खंय गेले आतां हें करपाक हेजेर एक्शन घेवपाक हे वेस्ट मॅनेजमेंट आहा ते पयशे दिता तुमी ब्लॅक स्पॉट क्लियर करपाक आनी हो ब्लॅक स्पॉट उरता आसा आनी ब्लॅक स्पॉट तयार जावप कित्याक ब्लॅक स्पॉट जेन्ना तयार जाता कित्याक तुमी डे टू डे हे वेस्ट मॅनेज करना तेन्ना ब्लॅक स्पॉट जाता वयल्यान तुमी एडिशनल पयशे फारीक करता मागीर ब्लॅक स्पॉट क्लियर करपा लागून हें खंय तरी स्ट्रीम लायन जावपा जाय आनीक मागता म्युन्सिपालिटीन हाजेर दखल घेवची आनी मडगांवच्या आमदारान हेंवूय सांगचें बाबा आमकां की हें ब्युटिफिकेशन तुवें लॉन्च केल्लें तें आनी चीफ मिनिस्टरान जो भिवपाची गरज ना म्हण स्टेटमेंट केल्लो ते सायडीन तें ब्युटिफिकेशन खंय पावलें तें तोय आमकां प्रश्न व्हडलो ही फुटपाथ हो रस्तो न्हू फ्रॉम रविराज टू रेल्वे स्टेशन ओके सो हिंगा चडशे ट्युरिस्ट लोक वॉकिंग करतात थोडे दारां वॉकिंग येता आनी फुटपाथ आख्खी एनक्रोच केल्या हिंग एक तुगेले गॅरेज आहा थिंगा तुगेले सगळें काम करून दवरला मुखार बायक एनक्रोच आख्खी फॅब्रिकेशनूच चालू जाता फॅब्रिकेशन करता आनी मुखार सगळें आख्खो तो रस्तो एनक्रोच करता फुटपाथ आहा सो हे हांव ट्रॅफिका लागून मागता आनीक आमचे म्युन्सिपालिटी कोण कावन्सिलर आहा ताका मागता हे मातशें हेजेर लक्ष घेवचें कित्याक लोक हिंगा चलोन गेले जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक हो सेम रोड इज ऑल्सो टोन एज अ एक्सिडेंट प्रोन रोड एक्सिडेंट जाले जायते फटल एक्सिडेंट जाले सो गोवोरमेंटान ही फुटपाथ करून दवरल्या फुटपाथ करून आमकां चलपाक दवरल्या सो ही आख्खी फुटपाथ एनक्रोच केल्या फ्रॉम हियर टू टील रेल्वे स्टेशन सो कोण कावन्सिलर आहा कोणी तरी कावन्सिलर आहा तेणी लक्ष दिवची आनी ट्रॅफीक पुलिसान हांव सांगता मातशें हेजेर तुमी कारवाय करची आनी कोण पळय धंदो करताय आमी धंद्याचे एगेन्स्ट नाय बट तुमी आमचो फायदो घेवन नाका दीस इज ऑल नॉन गोवन्स हू आर डुईंग दीस बिजनस आनी तांकां कितें तें कोण सपोर्ट करता कितें खबर ना आनी ते आमगे लॉ लँड ऑफ द लॉ ते मेनटेन करनाय सो ते शूड बी मेनटेन आमी गोंयकार सोंपे म्हणून इतले आमचे तुमी फायदो घेनाकाय सो ऑथॉरिटी को मागता प्लीज लूक आफ्टर दीस मॅटर दीस फ्रॉम ESI हॉस्पिटल टू रेल्वे स्टेशन मडगांव रेल्वे स्टेशन मेबी आमी जायते कडेन चोयला जिंगा फुटपाथ घालपा जाय न्हू थिंगा गोवोरमेंटान घायल ना आनी जिंग घातल्या न्हू त्यो फुटपाथ एनक्रोच जाल्यार तेंची नजर ना कितें आसा ही थिंगा ऑथॉरिटी केल्ले मेन हे फुटपाथ घालपा ना थोड्यांगे कितें ऑब्जेक्शन आहा बाबा आमची हिंगा रस्तो पास जावपा जाय आमची कोणा दुकान आहाय सो थोड्या लोकांगेले ऑब्जेक्शन आहाय घालपा नाका तांकां धंद्याकूय तांकां हें जाता सो खंय घायल्याय ती एटलिस्ट ते घायल्याचें तर मेनटेन करपा जाय घायल्याचें क्लीन करपा जाय आनी खंय गरज आहा ती खरें घालपा जाय गरज आहा ती घालपा जाय पूण कितें आहा थोडे दुकानदार दुकान आहाय म्हण तूं त्या दुकानदाराक ऑब्जेक्शन आसा ते फुटपाथी लागून आमगे गाडी वयर काडपा जायना वो कस्टमर येनाय ते नो पार्किंग आहा सो तेवूय ऑब्जेक्शन आहा सो ते सरकार आपले विचार करून ते डिसिजन घेता तें थिंग फुडें पयलां न्हू लायक म्युन्सिपालिटीन थिंगा गार्बेज घातल्या फुटपाथीचेरूच स्क्रॅप गाडी पार्क केलोय ते आमी 2-3 पाटी हायलायट केले सोशल वर्करान हायलायट केले थिंगा 2-3 पाटी बाकी कोण आहाय ते एनकरेज केला कोण
हार्टमॅन रावताय. सो तांकां 2-3 फावटी परत 1 मिनीट गेले परत ते येताय. सो ऑथॉरिटीक म्हाका ते एटलीस्ट क्लीन करपाक एटलीस्ट बोट तरी घालपाक म्युन्सिपालिटीन तेजेर लक्ष दवरपाक म्युन्सिपल लक्ष दवरपाक जाय. तशें थिंगा झाडां बी जालो हांवें झाडां जालें सगळें तें क्लीन करपाक जाय. कित्याक this road, as if I know, in 2010 from this road from DSI to railway station is coming under beautification world map as far as I know. हांव आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान उबो आसा आनी थंय हांव उबो आसा थंयसर फुटपाथ ना. सगळोच लोक जो हॉस्पिटलान येता तो मोटरसायकल घेवन येना, पूण जायतो लोक गरीब लोक जो हॉस्पिटलान येता तो बसीनी येता. उपरांत तो कदंबा बस स्टँडार देंवता आनी थंयसर चलोन हे हॉस्पिटलान पावतात. ही फुटपाथ ती घालूंक जाय आसली, गव्हर्मेंटान घालूंक ना. हातून गरीबूच लोक न्हय पूण कांय हॉस्पिटलाचो स्टाफ जावं ते डॉक्टर्स जावं नर्सीस तेवूय हे वाटेंतल्यान चलोन येता. येता आसतना तांचो जीव रिस्कार आसता. जेन्ना ते चलोन येता समज एक बस सायडीन गेली जाल्यार जो लोक येता जो पेशंट येता ते तांकां फॅटल एक्सिडेंट जावन ते मरोंक शकता. तर हे जाग्यार गव्हर्मेंटान कित्याक फुटपाथ बांदूंक ना जायत? आयज सुमार 5 वर्सां जालीं हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टार्ट जाल्यार, पूण आजून गव्हर्मेंटांचो लोक ह्या फुटपाथीर वचना. आमी पासून जायते फावटी गव्हर्मेंटाच्या मुखार हाडलां बाबा हांगासर एक फुटपाथीची गरज आसा, कोणूच कानार घेयना. फुडें गव्हर्मेंट रावता आसतलो हांगासर एक इन्सिडंट जावपाक, एक एक्सिडेंट जावपाक, कोणाचो तरी जीव वचपाक, आनी उपरांत गव्हर्मेंटाक जाग येतली आनी हांगासर फुटपाथ येतली. आज जे फाटल्यान आमी जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयतात हें सावथ गोवाचें सगळ्यात मोठें हॉस्पिटल जावन आसा. आनी हांगा सावथ गोवाचो जात तितले सगळे सभ्य सादारण तशेंच गरीब लोक हांगा ह्या हॉस्पिटलान ट्रिटमेंटाक लागून येतात आनी ती एक सोय आसा लोकांक लागून. पूण आज हांगा अशें आसा की लोकांक KTCंतल्यान हांगा जर येतले जाल्यार तांकां प्रॉपर फुटपाथ ना, तांकां रस्त्या वयल्यान येवचें पडटा. आनी आज आमी पळयल्लें आसा खुबशे लोक रॅश ड्रायवींग हे सहज चालू आसा. लोकांचे जीव धोक्यात एवरी सेकंड गोंयान लोकांचो जीव धोक्यात आसा. हें सिद्ध जाल्लें आसा. हातूंत ट्रॅफिक सेल बसून कांय म्हणपाक शकना. दीस इज अ प्रूफ. हायस्ट एक्सिडेंट केसीस आर हॅपनिंग इन गोवा. फाल्यां जर हांगा चलत वता आसतना खंयचोय जर पेशंट नाजाल्यार माणकुलेच्या भुरग्याक घेवन खंयचोय एक आवय जर वता आनी फाटल्यान जर ताचेर खंय गाडी मारली जाल्यार ताचो जीव वतलो. आनी सदांच एक गोश्ट याद दवरपाक जाय, एक जिवा फाटल्यान घरांत 6 दोळे 8 दोळे तांकां रावतात. सो ताका लागून सगळ्यान पयलीं हांगा म्हाका दिसता फुटपाथ अरेंजमेंट हांगा गरज आसा. हांगासरल्यान KTC पर्यंत तरी शक्यतो फुटपाथ अरेंजमेंट नाजाल्यार झेब्रा क्रॉसींग ह्यो गजालीची गरज आसा. आनी काळाची गरज हाजेर लक्ष दिवप हे प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेशनाचें आनी लिडराची गरज. सर आमी जायत फावटी पळयलां न्हू फुटपाथ खंय नाका थिंग बांदलो आसता, पूण जाका खरें गरज आहा थिंगा फुटपाथ नासता. फुटपाथ आमी मडगांवांनी खूब पळयता. तितून एक्सटेन्शनां जाल्लीं आसा दुकानांची, मोटरसायकली पार्क करता तेजेर. कशें आसा की डिसिप्लीन ही लोकांक ना. आनी डिसिप्लीन जर हाडटले जाल्यार प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर एट द सेम टायम म्युन्सिपालिटी हॅज टू एक्ट. एक्शन वील स्पीक. इफ एक्शन इज नॉट टेकन that shows what your administration level is. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन पार्वेडायस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.